आर्कायवल सोर्सेसांतल्यान आमी कशी आमगेल्या देवस्थाना विशयांतूय बरोवच्या जाता, आमगेल्या कोंकणी मनशा विशयांतूय बरोवच्या जाता, वेगवेगळ्या विशयांत आमी संशोधन करता जाल्यार हे आर्कायवल सोर्स हे प्रूफ जावन आसा, पुरावे जावन आसा. सो तशी एक हांगा एक हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड हांगा तुमच्या स्क्रिनार आसा, तो 1514 ह्या वर्साचो, आनी तातूंत एक कृष्णा शणै म्हणून हाका रेफर केलेलो आसा. सो तांकां शणै म्हण बरयलें ना, लास्ट लायनान तांकां दा क्रिस्ना, तांणी के बरोवचें नाशिल्लें, सी बरयला. सो ते क्रिस्ना म्हणून हें अफॉन्सो द आल्बुकेर्क जेन्ना 1510 गोंयांत आयलो, ताका 2 गोंयकार वचून प्रथम जावन मेळ्ळे. एक रवळू शेट आनी दुसरो हो कृष्णा शणै. कृष्णा शणै म्हणलेल्याक ताका ताणें एक रिक्वेस्ट केलें की पोर्चुगीज साम्राज्यात गोंयांत आयला, आमगेले जनांक कोंकणी जनांक कांय कश्ट दिवचे ना म्हूण. आनी आल्बुकेर्कान ताका उत्तर दिलें की आपूण कांय करच्या वचना म्हूण. मुखार हो कृष्ण शणैचे तागेली ख्याती वाडत गेली, तागेलो कंट्रोल ओवर एंटायर ओल्ड गोवा, तेन्नाचें तें ओल्ड गोवा, ताजेर वाडत गेलें तागेलो कंट्रोल. ते कंट्रोल वाडत आसतना पोर्चुगीज मिशनरी एक्टिविटीज गोंयांत आशिल्ले तांकां एक थ्रेट जालें. थ्रेट जावन तांणी एक पोर्चुगलाक लेटर बरयलें, आमगेल्या मिशनरी एक्टिविटीजांतू फस्ट जावन आमकां कोण बाद दिता म्हळ्यार त्रास दिता म्हळ्यार तो कृष्ण शणै. आनी ते कृष्ण शणैची एक कसलकी वेवस्था कोरका म्हूण एक तांणी पत्र बरयलेलें. तें पत्रय आर्कायव्सांत आसा. ह्या विशयांत हांवें आनी एक लेक्चर आमी हाजे फुडें केल्लेलें आसा. गुरुमामा वटो लेक्चरांत हांव कृष्ण शणै विशयांत उलयलां. ते कृष्ण शणैचे इतिहास आमकां मस्त जनांक कळना. तो दृश्टीक हाडलो हे पिसुर्लेकरान. आजेंत डिप्लोमासिया ना पुर्तुगेज ना इंडिया ह्या बुकांत ताणें पोर्चुगीज एजंट्स इन इंडिया अशी त्या बुका टायटल. ते कृष्ण शणैचो वापर पोर्चुगीजांनी आदम कशी फस्ट गोंयांत येतकर कशी करून घेतलो ताजें वर्णन आमकां त्या बुकां मेळटा. हो कृष्ण शणै पोर्चुगीज गोंयांत आयले, ते पोर्चुगीज भाशा उलोवपी. तांकां गोंयची कोंकणी येना, गोंयचे हांगाचे परंपरा, हांगाचे कशी आचार विचार आसा ते कांय कळना. शेजारच्या राज्या लागीं कसलोय वेवहार करता जाल्यार कसो आचार विचार करता तें कळना. ताजें सगळें माहिती कृष्ण शणै कडल्यान घेतली. ताका मुखार पोर्तुगालाक धाडचो हें एक प्लॅन केलें तांणी. पोर्तुगाला धाडून तो पोर्तुगाला हांगा सुकून पोर्तुगाला वचपाक एक 3-4 म्हयने लागता. त्या टायमार बोटीन वचूंका बोटीन येवंका 1-2 वर्सां अशी वतली. पोर्तुगाला वचच्याक तेवूय इत्याक जालें. ताणें ताका कन्वर्ट जा म्हूण सांगिल्लें. कन्वर्ट जा म्हणटकर ताणें ना, आपूण कन्वर्ट जावन ना, आपल्याक कन्वर्ट जातलो जाल्यार आपूण पोर्तुगाला वचून राया मेळ न्हू, आपूण मागीर विचार करता म्हूण सांगिल्लें. तें सांगतकरी ताका वच पोर्तुगाला वच म्हणून तांणी राया पोर्तुगाला मेळच्या धाडलें. पोर्चुगाला राया वचून ताणें गोंयची अवस्था सांगिल्ली. म्हळ्यार गोंयांत तूं आमकां हें धर्माचे अतिरेक नाका, आमकां आमगेलो धर्म आसा तो आमी तुमगेल्या राज्याक आमी हें आमकां तो धर्म दुसरो नाका, आमगेलो धर्म आमकां महान म्हूण थंय वचून तो सांगून आयलो. थंय ताका थानादोर मोर म्हळ्यार तांकां दिसलें तें ताका एक डिग्री दिवया, ताका एक कसलो पोजिशन दिवया, म्हळ्यार एक मॉडर्न वे ऑफ करप्शन म्हणटा. एक तुका आमी कसलकी दिता, सो टेक दॅट बेनिफीट म्हळ्यार ताका थानादोर म्हळ्यार मुख्य थाणेदार ऑफ ओल्ड गोवा म्हूण ताका केल्लो. तें अपॉयंट जातकर तो गोंयांत आयलो. बट तो गोंयांत पावचे ते डिफरन्स पिरियडांत हांगा गोंयांत ऑलरेडी मिशनरी एक्टिविटी स्टार्ट जाले. फ्रांसिस्कन्स प्रिस्ट जे आशिल्ले मिशनरी एक्टिविटीज फस्ट तांणी स्टार्ट केले, मागीर जेजुइट्स आयले, अगस्टिनियन्स आयले. सो मागीर ते परंपरा तांगेले भितर वेगवेगळे पंथ आसाय. ते पंथांचे तांणी धर्मांतर करच्याक स्टार्ट केले, देवळां मोडच्याक स्टार्ट केले. मागीर हे कृष्ण शणै गोंयांत पावतकर तो थानादोर मोर डिग्री घेवन आयलो, ते पोजिशन घेवन आयला. बट ताका गोंयांत चड वेळ दवरनाशिल्ले न्ही. कसले नेगोसिएशन करच्याक आदिलशा लागीं वच, ते कॅनरांत कोण आसा नायक आसा तांचे लागीं वचून उलोवन यो, थंय ट्रेडाचे उलोवन यो, मुंबय वच तांचे लागीं उलोवन यो, मराठा लागीं वच. हें अशें करून तांकां वेगवेगळ्या जाग्यार धाडून ताका बिजी दवरलो. आनी तो गोंयांत येवप मागीर ताका लास्ट एक पीस ट्रिटी सायन करच्याक आदिलशा ऑफ बिजापुरा लागीं भेटयलो. आनी तो थंय वतकरी ताका एक एरेस्ट जालें. म्हळ्यार पीस ट्रिटी करतना ताका एरेस्ट केलें आनी ताका जेल जाली. मागीर तागे पशी कांय पोर्चुगीज आर्कायव्सांत रेकॉर्ड्स ना.
पिसुर्ले कार्लेगी म्हणटा की लास्ट रेकॉर्ड तेंच मेळटा ताजें कशें जाल्लें तो गोंया आयलो मेल्लो खंय कांय ताजी माहिती कृष्ण शणैची मेळना. मुखार तागेली फॅमिली ती कन्वर्ट जाल्लाय म्हूण आमकां कळटा. तर लोकू शणै म्हूण आशिल्लो ताका मागीर लुकस डिसा म्हूण केला. सो ताजें विवरण आसा.